आयतारा नावेली साखळेच्या खेळा मैदानाचो बुन्यादी फातर खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी बसयलो। ग्रामीण मतदारसंघात साधन सुविधा तयार करपाक आपूण यत्न करतलो। प्रत्येक पंचायतीन एक तरी खेळा मळाचे ही आयच्या काळाची गरज आसा अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगला। तशेंच सरकारान 1 लाख लागीं 10 कोटी खर्च करून ह्या खेळा मैदानाच्या कामाक सुरवात केल्या, मात ताची देखभाल घेवपाची जबाबदारी जनतेची आसा अशें साखळेचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला। हार्दिक खातीर नावेलीच्यान दिनेश करपे। आमकां ग्राउंड नासले, आमी 3 ग्राउंडा खातीर प्रयत्न करताले। पयल्या ग्राउंडाचें आमी फाउंडेशन घालपाक आमकां पॉसिबल जालें। दुसरो ग्राउंड थोड्याच दिसांनी आमी साखळे गव्हर्मेंट कॉलेजीच्या फुडलो ग्राउंड जो आसा ताचेय फाउंडेशन स्टोन घालतले आनी तिसरो ग्राउंड आमी पाळयेन प्रयत्न करता। हांव सरांक धन्यवाद म्हणटा हो ग्राउंड दिल्या बद्दल। उरलेले जावन दोनूय ग्राउंडाचे 1-2 म्हयन्या भितर आमकां फाउंडेशन स्टोन घालूंक मेळची। ह्या ग्राउंडाचो इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना, पण ह्या ग्राउंडाच्या बद्दल कन्फ्युजनय तुमकां खबर आहा। कारण हो ग्राउंड म्हाजो तुजो ह्याच हेतूंतल्यान म्हाका दिसता गेली 4 वर्सां ती वचत आसा। बट एक गजाल आमी लक्षात घेवपाक जाय, सरकाराचे ते सरकाराचे म्हणजे आमचे सगळ्यांचे, कोणाचे एकटे दुसऱ्याचे न्ही, तर ते सरकाराचे म्हणल्या उपरांत सगळ्यांचे आसा। आमकां बरो ग्राउंड 1 कोटी आनी जवळपास 10 लाख स्पेंड करून हो ग्राउंड सरकार दिता। आनी हो ग्राउंड आसतना कंप्लीट ग्रास, ताका कंप्लीट फेन्सिंग, परत ताका इरिगेशन सिस्टीम आनी त्याच बरोबर 2 चेंजिंग रूम एके करून दितले। हे मेंटेन दवरप हे सगळ्या नावेली गांवच्या भुरग्यांचे काम आसा, मेंटेन दवरप आनी खेळपा खातीर ह्या परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक तो ओपन आसतलो। ज्या वेळेस सरकार आयलें तशें त्या वेळेस लगेच पहिल्याच वर्सा एक मोठो एक राज्यस्तराचेर एक टुर्नामेंट आमी हांगा आयोजीत केल्लो आनी त्या वेळेस आमी सांगिल्लें हो ग्राउंड जावपाक जाय, ही म्हजी अपेक्षा आसली, तुमकांय दिसतालें, आमदाराक दिसतालें। पण मध्यंतरीचे थोड्योश्यो गोश्टी आसा, त्या गोश्टी मुळे खंय तरी अडखळटालें आनी तो अडथळे पयस जाले। ग्रामीण भागांतले जे मतदारसंघ आसात, जावं सावर्डे जावं सांगें, केपें किंवा तुमचो मतदारसंघ आसा, फाटले अनेक वर्सां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे साधन सुविधा त्या भागामध्ये आसपाक जाय आशिल्ल्यो त्या सुविधा पासून आमी वंचीत आशिल्ले आनी त्यामुळे स्वाभाविकपणे पणजे, मडगांव, म्हापसा, पेडे बाकीचे ग्राउंड आमी पळयताले, त्यामुळे अशा तरेचे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याय भागांक आसपाक जाय। कांय गोश्टी सुरवातच्या कालखंडाक आमकां 1-2 वर्सां जावं त्यो लुसोफोनिया गेम किंवा जावं ते नॅशनल गेमीच्या निमित्तांतल्यान जी पयली गोश्टी करपाची एक गरज आसली आनी ती गरज करता आसतनाच गोंयांक म्हाका दिसता फाटल्या 30-40 वर्सांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 वर्सां मध्ये बाकीच्या सरकारान दिणें शक्य जालें ना आनी ही जबाबदारी आसा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आसा। आनी हांव धरून वता तुमी ह्या सांखळी मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते ही जी जबाबदारी आसा ती पेलतले अशी अपेक्षा दवरता आनी फुडले फावट परत एकदां डॉ. प्रमोद सावंताक निवडून येवपा खातीर व्हडलें अशें कठीण आसा अशें म्हाका दिसना, पण त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी संघटीतपणे सगळ्यांनी एकसंघपणे की प्रत्येक बूथच्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टींनी आमी एक लक्ष घालपाची आवश्यकता आसा।